फोंड्या पालिकेच्या सोप्याचो प्रश्न सोडोवपाचो उपमुख्यमंत्री आनी डीएमएन यत्न केला खरो, मात फोंडेच्या पालिकेन मात हे दिकेन पावल मारिल्लें ना. फोंडेचे व्यापारी स्वता पालिकेत वचून सोपो दिवपाक तयार आशिल्ल्यान कंत्राटदार नाका म्हणून फोंडेच्या आमदारान सरकारा मेरेन विशय पावयलो. ते उपरांत उपमुख्यमंत्र्यान उपाय म्हणून सोप्याची पावणीच रद्द करपाचें थारायलें. तशें पत्र डीएमएन कांय दिसां पयलीं फोंड्या पालिकेक धाडलें, मात नगराध्यक्ष राधिका नायक ह्या विशयाचेर तोंड उगडपाक तयार ना. डीएमएची चीट पाविल्ल्याचीच खंय तिका खबर ना. फोंड्याच्या सोपो कंत्राटान भ्रष्टाचाराचे आरोप जातात. निमणे उपमुख्यमंत्री आनी डीएमएन ताचेर उपाय काडलो. कंत्राटाची पावणी रद्द करची म्हूण डीएमएन फोंड्या पालिकेक लेटर धाडलें, मात फोंड्या पालिकेक सरकाराचो आदेश लागू करपाक मुहूर्त मेळना. ते प्रमाणे ते इट इज कन्फर्म ऑर्डर फॅक्स पावला म्युनिसिपालिटीन, पण तांकां तें डिस्क्लोज करपा नाका अजुनूय तांकां ते न्ही वचपाक शकना. वन्स डीएमए गिव्स डायरेक्शन ते वचपाक शकना. फोंड्या पालिका डीएमएचे लेटर मेळून पसून कित्याक आदेश लागू करिना म्हूण प्रुडंटान नगराध्यक्ष राधिका नायकाक विचारल्यार ती कॅमेराचेर तोंड उगडपाक तयार ना. कॅमेराचेर उलयना म्हूण तिका फोन करून म्हायती विचारली. ती म्हणटा डीएमएचे लेटर आयला काय ना ते आपल्याक खबर ना. शुक्रार मेरेन ते आपल्याक मेळूंक ना. शेनवारा सुटी. 27 ऑगस्टाची पावणी रद्द करपाचेर राधिका उलयना. राधिका म्हणटा पावणी जावनी मागीर पळोवया. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण डीएमएन सोप्या विशींचे लेटर फाटीं घेवचे म्हूण नगराध्यक्ष राधिका नायक आनी नगरसेवक उपमुख्यमंत्र्याक मेळिल्ले, मात उपमुख्यमंत्र्यान वेपारी आनी लोकांचे हित मतीत दवरून चवथी कडेन असले वाद नाका म्हूण राधिका नायकाक सांगिल्ले. तरीकूय खंय तिणें सरकाराचेर चेपण हाडपाचें राजकारण चलयिल्ल्याचे सुत्रां सांगतात. पावणी रद्द करपाचे डीएमएचे लेटर मेळूंकूच ना म्हणपी नगराध्यक्ष राधिका नायकाचो दावो डीएमएन दिल्ल्या स्पश्टीकरणांतल्यान फोल पडला. फोंडा म्युनिसिपालिटीक म्हज्या ऑफिसान एक लेटर धाडल्या, जंय म्हटलां की जे कलेक्शन आसा सोपो तें सध्या तात्पुरते डिपार्टमेंटल चालू दवरचें म्हणून. रिजन काय ना, ते गव्हर्मेंटान डिस्कस करून ताचेर निर्णय घेतलो की सध्या चालू आसूं दी म्हणून डिपार्टमेंटल. ओके, सो तांकां ऑप्शन नाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट काडूंक मेळूं शकता आतां ना. आमी तांकां धाडला न्हू हे की सद्याक डिपार्टमेंटलीच चालू दवरचें म्हणून. केन्ना धाडले सर? कितले दीस जाले एक 5-6 दीस जातले. हय, फॅक्स केला का अशें सर? ना धाडला, रेग्युलर पावले आसतले तांकां मेळ्ळा तें, तितली खात्री आसा मेळ्ळा. फोंड्याच्या सोप्या वेल्यान पालिका आनी वेपाऱ्यांचे वर्सभर वाद चल्ल्यात. सोप्याच्या कंत्राटात भ्रष्टाचाराचोय आरोप जाला, मात उपाय काडल्यार पालिकेचे कांय अधिकारी विशय सोडोवपाक तयार नात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी विवेक प्रभू. डान्स बार कल्चर कळंगुटूच न्हय तर गोंयांत पासून नाका म्हणून आमदार मायकल लोबो मागता. कळंगुटे कांय बंद पडिल्लीं डान्स बारां परत सुरू जाल्यांत म्हूण मायकलान आरोप केला. पंचायती कडल्यान बार अँड रेस्टॉरंटाचे परवाने घेवन बेकायदेशीर डान्स बार चलयतात म्हणून आमदारान सांगलें. सरकारान प्रकरणाची गंभीर दखल घेवन कारवाय करची, नाजाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी आमदार लोबोन दिल्या. 6 months back, the dance bars which were shut down, 2 of the dance bars have reopened again. Restaurant and bar license. आम्ही डिनाय करिना त्यांच्याकडे हा रेस्टॉरंट अँड बार लायसन्स. तुम्ही रेस्टॉरंट अँड बार चलोया. आमचे ऑब्जेक्शन हा, कलंगूटच्या लोकांचे ऑब्जेक्शन हा, तुम्ही डान्स बार चलोवंक जायना. वी आर अगेन्स्ट द डान्स बार कल्चर. गोंयानूच नाका तो, कलंगूटच कित्याक गोंयानूच नाका. आम्ही बंद केलो, आता परत स्टार्ट जाला. वी नीड टू फ्रेम रुल्स फॉर रेस्टॉरंट अँड बार. अँड आता रेस्टॉरंट अँड बाराची लायसन्स मेळता. नायट क्लब चलोवपाक रुल्स घालपाची गरज आहा. पुलिसान आपली ड्युटी करपाची गरज आहा. अँड देर शूड नॉट बी वन मोर डे लायक जे आदी जाला कलंगूटान. खूप केओस जाले आदी. हांगा स्ट्रायकार बसून बसल्यात. कितलेच भायले लोक बसून येयले, कलंगूटचे भायले लोक बसून येयले. दे टूक लॉ इन देअर हँड ऑल्सो. वी शूड नॉट अलाव सच थिंग्स टू हॅपन. अँड द गव्हर्मेंट अँड द law of the day, the police department should intervene and stop all these wrong things which are happening. Restaurant घालतात, चलयता तेंका चलोवनी, पण they cannot operate dance bar. We want action. If action does not come from the government, people of Kalangut will come out and we will protect our village. Irrespective of so many complaints, as you are aware, for the past 7-8 years, so many complaints have gone to all government officials and authorities, yet nothing is done. घेऊया एक विराम.